नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वेत गोय गणितात फाटी. गोयात फक्त 20% भुरगीं सरकारी शाळांनी वतात. मुख्यमंत्र्यान हुस्को उक्तायला. शिक्षक हे हेर कामांनी धंद्यांनी पडनासतना फूल टायम शिक्षणात जाय. अनुदानीत शाळांच्या स्टाफाकूय CCS नेमा सकयल हाडटले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. शिक्षणाचो दर्जो सुधारपाच्या हेतान 38 सरकारी आनी 12 खासगी शाळांच्या विलिनीकरणाचो बेत आसा. It is a very serious thing. मॅथ्सान वी आर बिलो नॅशनल एवरेज. हेजी कारणांय सोदपाचो आमी प्रयत्न केलो. हो फक्त गव्हर्मेंट टिचर, गव्हर्मेंट स्कूल हांकांच दोश दिलो म्हणून जावचो ना. कारण 80% भुरगे हे एडेड स्कुलांत शिकता आनी ह्या सगळ्या जाणांक ग्रँट इन एड आनी बाकीचे सगळो सपोर्ट हो गव्हर्मेंट करता. आनी हे जर करता आसत जाल्यार आमकां त्या पद्दतीचे रिजल्ट जाय पडटले. आनी त्या पद्दतीचे रिजल्ट्स जेन्ना हांवें पळयले तेन्ना टीचर शूड बी द फूल टायमर टीचर्स. टीचराचो दुसरो बिझनस आसपाक जायना. खरें म्हटल्यार वी इज अ फूल टायमर टीचर. वी आर पेईंग फॉर देम एंड डेफिनेटली आमी हे जर पळयत जाल्यार आतां पर्यंत पळयलें आमी CC कंडक्ट रूल हे आतां पर्यंत एडेड स्कुलांतल्या टिचरांक लागूच जायना. आनी गव्हर्मेंट हाज्या फुडें जी टीचर रिक्रुटमेंट जातली, गव्हर्मेंट विचार करता की इन फ्युचर टिचर्सां खातीर सुद्दां CC कंडक्ट रूल लागू करप काय कितें भुरग्यांच्या फ्युचराच्या नुसार. नॅशनल NEP जी आसा ती अंदूच्यान इम्प्लिमेंट करपाचो तेजो 3-4 दिसाच्या भितर फुडल्या 10-11 तारखेक आमचे NEPचो रिपोर्ट सबमीट जातलो. देशांत वॉकेशनल स्ट्रीम 11th आनी 12th स्टँडर्ड खंयसरूच चलना. त्या खातीर आमी हे फावटी ठरयलां की इन कन्सल्टेशन वीथ दोज हाय सेकंडरीज आमी अंदूच्यान जे 11वीक जेंकां एडमिशन घेवपाक जाय दॅट वील इन लायन वीथ द आर्ट्स, सायन्स आनी कॉमर्स वीथ द एडिशनल सब्जेक्ट ऑफ द NSQF. माध्यमिक शाळांच्या विलिनीकरणाचो खंय विचार चल्ला. इवन दो मिडल स्कूल 5वी, 6वी आनी 7वी अशी गव्हर्मेंटाची 38 स्कूल चलता. एडेड स्कुलांत 12 स्कुलां चलता. पण आमी ती मदींच म्हणजे 1st to 4th ही वेगळे कडेन चलता, 5th to 10th वेगळ्या स्कुलांनी चलता आनी 5वी ते 7वी अशे तीनूच वर्ग चलपी 38 स्कुलां आसा. आय हॅड गिवन इन्स्ट्रक्शन्स की ती स्कुलां आमच्या गव्हर्मेंट नाल्यार एडेड स्कुलांत मर्ज करप जेणे करून भुरग्यांक बरें एड्युकेशन मेळटलें. सो ते ह्युमन रिसोर्स आमी बरेच कडेन आमी वापरपाक शकतले. कांय कडेन शिक्षक आनी मॅनेजमेंटाच्यो केशी चल्ल्यात. भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर परिणाम जाता. बऱ्याचशा इश्कॉलांच्यो कंप्लेनी खूब मोठ्या प्रमाणात कंप्लेनी आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान केसी सुरू आसा मॅनेजमेंटाच्यो आनी टिचरांच्यो. हे भुरग्याक शिकोवपाचें काम थंयसरूच उरलें. ताच्या खातीर इन कन्सल्टेशन वीथ द एसोसिएशन ऑफ द टिचर्स, हेडमास्टर एसोसिएशन, मॅनेजमेंट एसोसिएशन्स हाजेरूय बी आमी जशें म्हटलां तशें जे कितें चेंजीस करपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टुडंट, इन द इंट्रस्ट ऑफ देर करिकुलम हाजेरूय आमी स्टेप घेवपाचो विचार करता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी ओमकार फळारी. विजेचो उणाव आनी उद्देगीक वाठारांत शटडावनाचेर उपाय म्हणून वीज मंत्र्यान उद्देगाक ओपन मार्केटांतली पावर घेवन दिली खरी, मात शटडावन चालूच. चड पयशे फारीक करूनय दिसाक 4 फावट शटडावन. मागना उत्पादनाचेर परिणाम जाता म्हणून वेळणेचे उद्देग सरकारी कारभाराक विटल्यात. सरकारान खंय साधन सुविधांनी लक्ष घालचें. 1.5 months, what has happened is, the incoming power problem is solved, but now there are constant daily shutdowns. Even here now in Sankwal, Verna, now and then I get calls. But what is the reason? There's a shutdown. 4-5 shutdowns a day. Now people think like, why should we pay extra? They feel cheated. Now this is not related to incoming power. It is the quality of infrastructure. Constant frequent outages is costing us severely in terms of cards and electronics, and they're all imported infrastructure. So again, it's kind of affecting. I've been getting calls saying that earlier it was better. In the sense, at least the outages were planned. They used to say, okay, tonight 6 to 11 there won't be power. Now it is just suddenly it goes off. So what happens? People in the continuous process industry can't even plan. So their whole production, everything goes for a toss. It's loss of material, loss of customer delivery, and as it is, the economy is just coming back onto tracks after COVID. It's a questionable structure. ट्रान्सफॉर्मर जे आसा ते कमी लोडाचे आशिल्ल्या कारणान तो लोड प्रॉब्लेम जाला. त्या खातीरूच आज आमची मिटींग आसा आतां आनी त्या नंतर आमी हें डिसिजन घेतलें. आमी जाणा तें आनी त्या खातीर जे ट्रान्सफॉर्मराचे आमी जी हें दिल्या ऑर्डर दिल्या आनी जे मोठे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते आमी रिपेर करपाक घेतल्या.
तुमचें निमाणें बील अपडेट जाल्लें ना, ताका लागून आज राती सावन तुमचें लायटीचें कनेक्शन कट. म्हायती खातीर अमूक नंबरार कॉल करात म्हणून लोकांक तोपी मास्तरांच्यो मॅसेजी. मॅसेजींतल्या नंबरार कॉल केल्यार कस्टमराक एक ॲप डावनलोड करूंक सांगतात. ॲप डावनलोड केलो काय मोबायल क्लोनिंग जावन हॅक. वीज खात्यान फ्रॉडाची शिटकावणी दिल्या. फाटले कांयशे दीस जाले तेन्ना खुबश्या लोकांक अश्यो मॅसेजी येता नाल्यार कॉल येता की तुमची जी लायट आसा ती कट केली गेली वतली आनी कॉल्सूय येता. जेन्ना अशे कॉल्स येता तेन्ना त्या कॉल्साचेर तुमकां एक ॲप डावनलोड करपाक लायता. असोच एक कॉल आमचे जे हांगासर वांगडा आमचे प्रुडंटान जे काम करता विक्टर आजावेदो म्हणून हेका कॉल आयलो तेन्ना तेणें तो कॉल कसो डील केलो तोय तुमी आयकात. आपका लाइट ऑफ हो जाएगा सर. मैं कंज्यूमर नंबर आपका सस्पेंड कर दिया हूँ. ठीक है, लेकिन क्यों किया है? मैंने लास्ट बिल तो पे किया है ना. नहीं, लास्ट बिल आप पे किए हैं, लेकिन अगले मंथ में जो बिल आप जमा किए हैं ना, वो बिल आपका पेंडिंग हो गया सर. वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है. ठीक है, पेंडिंग तो अभी बिल अपडेट करना होगा. अपडेट करने का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ. थोड़ा मेरा लास्ट इनवॉइस नंबर क्या है वो बताओ और मैंने कब पेमेंट किया है. मैंने ऑनलाइन तो वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद कंज्यूमर नंबर आ जाएगा सर. कंज्यूमर नंबर आप अपना मैच कर लीजिएगा. मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा. ऑनलाइन पेमेंट आप कर चुके हैं. ठीक है, आपको पेमेंट नहीं करना है, बिल अपडेट करना है सर. बिल अपडेट के लिए आपको डाउनलोड करना है क्विक सपोर्ट है. आप अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कीजिए. मैं आपको लाइन पे इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ सर. अभी आपका बिल अपडेट किया जाएगा, फिर लाइट से आगे तक यूज कर पाएंगे. ठीक, हाँ नहीं, प्ले स्टोर से मुझे क्यों अपडेट करना है सर? प्ले स्टोर से आपको सपोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है सर. सपोर्ट ऐप के द्वारा आपका प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा. सॉरी सर, आप प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं इसलिए लाइट ऑफ किया जा रहा है. ठीक है, 10 मिनट के अंदर में ऐप का नाम बताओ ना. तो ऐसा ही थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्विक क्या चल रहा है. ऐसा ही आप लोग लाइट बंद करेगा अगर बिल पे करने के बाद भी अगर तुम लोग बोलते हैं. सर, तो बिल आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ ना सर. बिल अपडेट करने का मैं बता दे रहा हूँ. तो आपको डाउनलोड करने में क्या दिक्कत हो रहा है? हम आपसे कोई बैंक खाता डिटेल तो नहीं ले रहे हैं सर, जो आप इतना करने का बता रहे हैं. तुम लाइट बंद करोगे. आपसे कोई डिटेल तो नहीं लिया जा रहा है ना. अरे लेकिन मेरे पास स्मार्टफोन है. अभी किसी और के पास स्मार्टफोन नहीं रहेगा तो तुम उसका लाइट हर बंद कस्टमर करोगे. के पास फोन होता है ना सर. हर कस्टमर के पास स्मार्टफोन होता है. आप जो सोच रहे हैं ना कि मेरे पास नहीं होता है है ना. अभी तुमने जो आपके- मेरे को फोन किया है वो मेरा स्मार्टफोन नहीं है. वो मेरा ठीक है नॉर्मल सर, आप फोन रख दीजिए. ठीक है, बेटर रहेगा कि आप फोन रख दीजिए. थैंक यू. हाँ, ही सगळे बोगस. आमचे चीफ इंजिनियर ऑलरेडी कंप्लेन केल्या पोलिसीन आणि आम्ही ॲडव्हर्टायजमेंटूय केल्या जाता मोठ्या प्रमाणात. लोकांनी असले हेचेर फेक ज्यो मॅसेजीस येता, फेक ज्यो येता, कोणाचेंच आमी डिस्कनेक्शन कारणा शिवाय करचें ना. तो जो ॲप आसा तो तुमी डावनलोड करपाक जायना. कारण जर तुमी तो ॲप डावनलोड केलो जाल्यार तुमचो जो मोबायल फोन आसा तो क्लोन जाता आनी तेजो जे सगळे डिटेल्स आसता नाल्यार जे OTP येता नाल्यार तुमच्यो ज्यो प्रायवेट तुमच्यो ज्यो कितें इन्फॉर्मेशन्स आसता, तुमचे प्रायवेट कितें डॉक्युमेंट्स आसता ते ऑटोमॅटिकली जो खंय तरी दुसरे कडेन बसून तो ॲप यूज करता तेका ते पावता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून भाऊ बांदोडकारान बिल्लाक जमीन दिल्ली. ती आतां विकूंक सोदतात. हे जमनीक सनद दिवंक फायल मंत्रिमंडळात भोंवता. फातोडेचो आमदार विजयाचो आरोप. आदलो उद्देग मंत्री विश्वजितान ती परत घेवची म्हणून मागणी. काँग्रेसी कडेन युती जाल्ली ती खंय वेले वयर. युनायटेड आसा काय ना ते सद्याच्या स्थितीत सांगप खंय कठीण. 500 हेक्टर जमीन म्हळ्यार कितली जाली? 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ही 1969 एक लीज डिलान जुवारीक दिल्ली. तेन्नाचे मुखेलमंत्री, गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयांत इंडस्ट्रियल ग्रोथ जावचो, लोकांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून ही जमीन दिली. ही जमीन आतां तांच्या बापायचे बेस जाल्ले भशेन ही जमीन आतां विकपाक सुरवात केल्ली आहा. कुडके कुडके करून हे जमनीची विक्री चालू आहा आनी हाका सनद दिवन हे इन्स्टिट्युशनलायज करपाक आतां प्रोसेस चालू आहा. म्हाका दिसता आतां फायल तांचे मंत्रिमंडळान फिरता. म्हजो पॉइंटेड क्वेश्चन आशिल्लो विश्वजीत राणेक, कित्याक 19 ऑक्टोबर 2019 विश्वजीत राणेन एक स्टेटमेंट काडिल्लो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर म्हणून आसतना की जुवारी जर बंद उडयता प्रोडक्शन जाल्यार जी जमीन तांकां दिल्ली ती तांणी जमीन परती करची म्हूण सरकार. वी हॅव ऑल्सो फेल्ड द पीपल ऑफ गोवा. जो एफर्ट घालूंक जाय आशिल्लो एक पब्लीक सेंटिमेंट ताका न्याय दिवपाक वो आमी दिलो ना.
आमचे बरोबर जे अलायन्स जाले काँग्रेसीचे एक हाफ हार्टेड आनी अनएन्थुजियास्टीक अलायन्स आशिल्लें. एक करपाक जाय म्हणून केला वावर काडिल्ले भशेन अलायन्स आशिल्लें. ताजे खातीर आय बिलीव दॅट वी फेल्ड द पीपल ऑफ गोवा. साठ वर्सां वेल्या जाण्टेल्यांक राशन फ्री घरपोच दिवपाचेर सरकाराचो विचार चल्ला. नागरी पुरवण मंत्री निलेश काब्राल उलयलो. रेशन कार्डाचेर जाण्टेल्याचेच नांव आसा जाल्यार ही येवजण चालीक लावता म्हूण काब्राल सांगता. तो विशय खंय मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरतलो. मंत्रिमंडळा मुखारूय प्रस्ताव मांडपाचो विचार चल्ला. काल हांव एक प्रोग्राम करतालो जे आमचे 8 वर्सां मोदी साहेबाचे जे प्रोग्राम आशिल्लो तितूंत भितर थोडी क्वारी जे आमचे वल्नरेबल सेक्शन म्हणजे 60 इयर्स प्लस आनी जे हँडिकॅप्ड आसा तेंचे खातीर तो एक सजेशन येयलो लोकांचो की आमी 60 वर्सां जातरी आमचे फॅमिली मेंबर कोण आसना आनी आमकां रेशन हाडपाक त्रास पडटा, आमची कोणाक पोटां लागना आनी आमकां हाडपाक त्रास जाता. सो हांवें सांगलें की जे सजेशन जे तुमी दिला एक बरें सजेशन हांव ऑनरेबल CMाक पुटअप करता तशें मिनिस्टराक करतलो की जे 60 वर्सां वल्नरेबल सेक्शना रेशन कार्डाचेर आनी कोण ना फॅमिली मेंबर तांकां एक डोर डिलिव्हरी दिवची अशी तेंची विनंती आशिल्ली. सो आय टोल्ड हांवें ताका सांगलें की आय वील टेक इट अप विथ ऑनरेबल CM एंड आमचो मिनिस्टर फॉर सिवील सप्लाय सो दॅट दे गेट अ बेनिफीट. हो विशय म्हाका दिसता हो लोकांक खूब मनात लागलो आनी खुबशे पत्रकारांनी तो हाडलो. म्हाका दिसता इट इज व्हेरी इमोशनल टू 66 इयर्स एंड अबाव जे कडेन कोण ना घरा कडेन सांबाळपाक आनी तेंची पोटां लागना. सो आय थिंक वी सिरियसली वी वील डिस्कस दिस इन द कॅबिनेट आनी CMाक आमी सांगतले टू स्टार्ट दीस प्रोसेस ऑफ डिलिव्हरी वेअर ऑन द रेशन कार्ड सपोज ओनली वन सिनियर सिटीजन इज देयर एंड नो अदर मेंबर्स आर देयर. वी विल मेक दिस एफर्ट्स टू द सोसायटी फेलो टू डिलिव्हर इट or to a government means to deliver into the system. We will try to bring it on board. ज्येष्ठ नागरिकांचे बायोमेट्रीक मॅच जायना, रेशन घेवंक मेळना म्हूण फाटले कांय दीस जाले गोंयांत बोवाळ चल्ला. चड करून जांच्या कार्डार फक्त ज्येष्ठ नागरिकांची नांवां आसात तांकां खंय चड त्रास. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. गोंया खातीर पावर सिस्टम उदरगत फंड, ऑफ ग्रीड रूफ टॉप सोलर कनेक्टिविटी, नव्या सबस्टेशन आनी एडिशनल पावरा खातीर फंड अशा म्हत्वाच्या विशयांचेर वीज मंत्री सुदिनाची केंद्रीय वीज मंत्री RK सिंगा कडेन दिल्ली चर्चा जाली. गोंयचे चडांत चड प्रकल्प तडीक लागतले म्हणून केंद्रीय मंत्र्यान उतर दिलां म्हणून दिल्ली वचून आयल्या उपरांत सुदीन प्रुडंटा कडेन उलयलो. प्लीज टू टेल to the people of Goa that almost 100% meeting is in a positive direction. आमचो जो एजेंडा ऑफ द मिटींग आशिल्लो तो रिवॅम्प्ड डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम, फायनान्शियल असिस्टंट टू न्यू EHV substations in Goa, power system development fund, additional power during peak load period, and implementation of phase 2 of grid connected rooftop solar program. यातून सबंद जे प्रोजेक्ट आसा आमचो इन्क्लुडींग 2 नवी सबस्टेशन नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा. The project cost is around 1602 crores, of which Union Minister already agreed that maximum projects will be sanctioned this year for the Goa being a touristic importance city and state. मोपा विमानतळाच्या ऑगस्टाचे दुसरे पंद्रशीत प्रधानमंत्री मोदीच्या हातान उक्तावण. 98% काम जालां. 1 सप्टेंबरासावन विमानतळी पुराय सुरू. नोकऱ्यांक पेडणेकाराकूच प्राधान्य, मुख्यमंत्री उलयलो. GMRन सिलेक्ट केल्ल्या स्टाफाक अपॉइंटमेंट लेटरां दिलीं. आमदार प्रवीण म्हणटा आदल्या आमदारान नोकऱ्याच्या नांवान सुटकेसी भरल्यो. बाबू म्हणटा प्रवीणाक लोकूच सांगतलो.
15 ऑगस्ट ते 30 ऑगस्ट हाच्या मदीं केन्ना तरी डेट फायनलायज डिपेंड्स अपॉन द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. डेट फायनलायज जाली काय इनॉग्रेशन. कितले % काम जाला आता? इट इज ऑलमोस्ट 98% काम जे आसा फक्त तेंचे टेस्टिंग आनी हे जे आसा पळय लँडींग परत फ्लाय हेजे टेस्ट करपाचे जे उरल्या तेची सर्टिफिकेशन्स हे काम उरलां. ह्या दिसांनी इन द मंथ ऑफ जुलय दे विल डू द सर्टिफिकेशन फॉर द लँडींग आनी टेस्टिंग. 1 सप्टेंबरांतल्यान ऑफिशियली एअरपोर्ट सुरू करपाची त्यांची तयारी आसा. आज डायरेक्ट रिक्रुटमेंट इन द GMR कंपनी हू इज ऑपरेटिंग द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. 90 रिक्रुटमेंट डायरेक्ट दिल्यो. 150 रिक्रुटमेंट तांकां ट्रेनिंगाक फाल्यांच्यान तेंची 1 तारखेच्यान तेंची ट्रेनिंग सुरवात जाता. सो दॅट तेंची ट्रेनिंग सोंपना फुडें तांकां जॉइन केले वयतले. इन फ्युचर परत 250-500 जाणांक रोखडें ट्रेनिंग दिवनूय जॉइन करपाचें आसा. मोपा विमानतळाच्या उक्तावणाक म्हूर्त तेंकलो. ऑगस्टाच्या दुसरे 15शीत उक्तावण. हे वटेन आजी माजी आमदारांचें म्हजें तुजें चालूच. आमच्या मनावर बाबून काहीच करू नको. प्रवीण बाबा आणि प्रश्न आणि जमनीचे पैसे मेळोंक ना ते आता ऑलरेडी हांवें फॉलोअप केल्ले आहा आनी ह्या म्हयन्या भितर तांकां सगळ्यांक जमनीचे पैसे मेळटले. बाबून कितें केलें? मडगांव कितें घेवन गेले म्हटले? बाबून कितें केलें? बाबू मडगांव बॅगा घेवन गेला न्हू. कसली बॅगा? तुमकां खबर आसतली खंय भरून गेला. तुमच्या पाटी चलता बॅगांचे आता बॅगाचो बाबू म्हणटा मोपा विमानतळ आदलो मुख्यमंत्री राणे आनी पर्रीकाराक लागून आयलो. आल्लेकारान कांयच करूंक ना. तो खंय फक्त ताच्याच फाटीक लागला. पक्षाचे कानार घाला. हे जे चड करून लोकच ताका उत्तर दितले जे मतदारसंघान आसात ते. हे जे प्रोजेक्ट जे आसात हे प्रोजेक्ट हाडपाचे त्या मतदारसंघान हो हेतू एकच की आमकां ह्या मतदारसंघान पेडणे मतदारसंघान नोकरी मेळप. हो एअरपोर्ट म्हणतो प्रताप सिंग राणे हाडपी आनी ताका हाडटाना इतलो त्रास जालो. आनी त्या आंदोलना भितर आमचे माजी चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर सुद्धा आसलोलो. आनी हो एअरपोर्ट जाता जाताना आमी खुबशे लोकांक नोकऱ्यो दिल्यो. हो आल्लेकर म्हणटा की आपणान लायल्यार ताणी एक दाखयचें लेटर की त्या मनशाक लेटर दिवन ताणें ताका नोकरी लायली म्हणून. आणि बीजेपी हांवें ऑलरेडी कळयलेले आहा हो आमदार जो आहा हो सीट आरोप करीत आहा म्हाजे म्हणून. हेका काम करपाक लाया म्हणून ताणें विथ प्रूफ गोंयचे कोर्टान ह्या ताणें प्रूव करून दाखयचें कितें अशें जालां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिवोले ऑशेलात 3 घरांचेर झाड पडलें. 3 जाण जखमी. 3गांकूय म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्यात. शिवोली ब्राह्मण देवळा लागसार थेटराच्या तिठ्या लागसार हो आमो घराचेर पडलो. फायर ब्रिगेडीन येवन झाड निवळ केलें. आमो पडलो खूब वर्सांचो जुनो आमो तो आनी तितून पणस आनी एक माड अशे जी आसले त्यो घरान पडून ताका जवळ जवळ अंदाजे 4-5 लाखाचें अशें नुकसान जालां. म्हणजे तें घरूच डॅमेज जालां तेजें. घरा पडला तो पणसाचेर पडून पणसूय डॅमेज जाला. घरे म्हाजे कंप्लीट डॅमेज जालें. तेन्ना 5 लाखाची म्हाजी नुकसाणी जाल्या. म्हापशा पुलिशेन जप्त केल्ल्यो एक्सिडेंटाच्यो आनी बाकीच्यो गाडयो पुलीस स्टेशना भायर तश्यो पडिल्ल्यो आसात. त्या गाडयांच्या स्क्रॅपान जळारां पातळपाचो भंय गोवा कॅन उक्तायता. ह्यो गाडयो वेवस्थीत थापून दवरच्यो म्हणून खंय तांणी DYSPक बरयलां. सगळ्या पुलीस स्टेशनावेल्यो असल्यो गाडयो एकठांय दवरूंक जिल्लो अधिकाऱ्याकूय खंय बरोवपाचें चल्लां. म्हापसा पुलीस स्टेशना भायर थोड्यो एक्सिडंटाच्यो गाडयो हांगा दवरलेल्यो आसात. आतां पळोवंक गेल्यार जाल्यार ती परिस्थिती सारकी बाबत आसा. आनी आतां पावसाच्या दिसान हांगा आनीक जे किमसां आनी कितें खूब प्रॉब्लेम जावंक शकता. सो गोवा कॅनाच्या वतीन आमी थारायलें आमचे SDPO DYSP बरोवपाचें की एट अर्लियस्ट हांगा मातशें नितळसाण करचें आनी तेजेर कितें तरी टार्पोलीन नाल्यार कितें प्लास्टीक शीट घालून कवर करचें. आनी त्याच बरोबर आमी कलेक्टराक बरोवपाचें आसा की पुलिसाक व्हडलो प्रॉब्लम आहा. जेन्ना एक्सिडंट गाडयो आमी पळयता ऑल ओवर गोवा तांकां जागो ना थंय दवरपाक. सो आमी नॉर्थ गोवा कलेक्टराक आमी लेटर करतले कित्याक ह्यो गाडयो एक एबेंडन हितून कॅटेगरीन पडटा. ते एक्चुली एटॅच आहा कित्याक केसीक लागून. त्यो खंय तरी इंडस्ट्रियल एस्टेट नाल्यार खंय तरी एरियान तांकां जागो दिवचो. सगळे 4-5 पुलीस स्टेशन की म्हापसा सब डिविजनाचे जॉयंट करून खंय तरी एक बरे जागेवर दिवचो. कित्याक अशें हांगा दवरप प्रॉब्लेम जाता आनी हळशीकूय दिसता.
आनी म्हाका दिसता जो आमचो नवो DYSP हांगा आसा तो डेफिनेटली हेजेर एक्शन घेतलो की आमकां ही खात्री आसा म्हणून इमिजिएटली आमी तांकां लेटर बरयतले. कारवार सदाशिवगडावेलो लेखक अणकारक कवी संदेश श्रीकांत बानेकाराक शेळवे पंढरपूरच्या बळीराजा प्रतिष्ठानाचो ह्या वर्साचो रान शिवार राज्य पुरस्कार आणि साहित्य गौरव पुरस्कार फावो जाला. मराठी लेखक प्राध्यापक आप्पा खोत हांणी पुरस्कार भेटयलो. बळीराजा प्रतिष्ठानाच्या अध्यक्षांच्या आत्मचरित्राचो बानेकार हांणी कोंकणी अणकार केला. त्या खातीर हो भोवमान. कोंकणी साहित्याची दखल आता महाराष्ट्रात बी घेतली आसा, तेज्यात तुमकां पुरस्कार मेळ्ळो आसा, तुमकां कशें दिसता? म्हाका खूब खुशी जाली, कारण इतले पयस आनी ते बी सोलापूर डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार कारवारच्यान खूब पयस जाता. आनी मूळ बळीराजा प्रतिश्ठान आसा, तेजे जे अध्यक्ष आसा अंकुश गाडे, तेंगेलें एक आत्मचरित्र आसा अनवण, तें कारवारी कोंकणींत केल्लें. आनी तेजे नंतर म्हाका गोवा भाशा मंडळाचो अनुवादा खातीर पुरस्कार मेळ्ळो. तशें करून हांव महाराष्ट्रांत पावलो आनी ह्या कारणां खातीर तुमी म्हाका साहित्य गौरव पुरस्कार आनी रान शिवार साहित्य पुरस्कार अशे 2 पुरस्कार दिवन सन्मानीत केल्ले आसा. आणि आता हे बुलेटिन सोंपयतना पळोवया मडगांवच्या होली स्पिरीट इगर्जीचे पुरुमेताचे फेस्त. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसाईट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.